प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 14 वळ 25 ते 33. खूब लोकांचे जमे जेजू बराबर चलताले आनी ताणें वळोन तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येयत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्याचो, भावाचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पर्यान द्वेस करिना जायत, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. आनी जीं कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनात, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो संपोवंक गरज तितलो खर्च करूंक आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय? ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत ती शार्ती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळेता तितलीं तांच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटलीं, ह्या मनशान बांदूंक आडायल्लें पूण तांच्यान संपोवंक नाजो जालें. व कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत? जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलीं कोणूय आपणा लागीं आसत तितलेंय सोडून दिना जायत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.